पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताचो काँग्रेसीन अपमान केल्ल्याचो आरोप भारतीय जनता पक्षान पत्रकार परिशदेत केला. कांय व्हिडिओ मुखार आयल्यात. तातूंत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, फुडारी सोनिया गांधी आणि विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी ह्या व्हिडिओ क्लिपात दिसतात. ह्या व्हिडिओ क्लिपीत वंदे मातरम सुरू असताना मल्लिकार्जुन खरगे आणि सोनिया गांधी उलयतना दिसतात. राष्ट्रगीत सुरू असताना ताका मान दिनासतना काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मदींच उलयल्ल्यान आणि हातवारे केल्ल्यान भाजपान आक्षेप घेतला. ह्या खातीर काँग्रेसीन माफी मागची अशी मागणी भाजपान केल्या. 140 कोटी भारतीयांचो हो अपमान आसा अशें भाजपाचे म्हणयारे प्रदीप भंडारी हांणी पत्रकार परिशदेत सांगले. काँग्रेसीन देशाच्या सुटके झुजारी आणि संविधानाचो अपमान केला अशें भंडारी हांणी मुखार म्हळें. ध्यान से आप देखिए, क्योंकि इसके बाद कई कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। मैं फ्रेम बाय फ्रेम आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए, और ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या विशयाचेर प्रतिक्रिया दिल्या. वंदे मातरमाक योग्य मान दिवपाक काँग्रेस अपेशी थारला अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. काँग्रेसीन सुमार 60 वर्सां देशात भोगली, मात ह्या काळात राष्ट्रगीत म्हूण योग्य मान दिवना अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. वयल्यान राष्ट्रप्रेम आनीक जागृत जातालो. त्यांच्या काँग्रेस पार्टी म्हणजे खरगे आनी बाकीचे सगळे हेंच्या मदीं कित्याक झगडी ही म्हाका कळना. त्या खातीर ते गोंयांत येवपाचे आसा. आमच्या गोंयच्या पत्रकारांनी तांकांय हो प्रश्न विचारचो की वंदे मातरम म्हटले आसत जाल्यार कितें प्रॉब्लेम जाता तो. वंदे मातरम आनी राष्ट्रगीत ही दोनूय गितां ही राष्ट्राक समर्पण करपाची आसतली. समर्पण भावनेंतल्यान आमी सातत्यान म्हणत आयल्या आनी वंदे मातरमांतल्यान ते आनीक मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रप्रेम युवकांच्या मनात हो प्रेरीत जावचो म्हणून हे गीत आसा. परंतु हो प्रश्न म्हाज्या पेक्षा ते जेन्ना गोंयांत येतले तेन्ना तुमी तांकां मुद्दामून विचारचो आनी हेजें कारण कितें हें तेंच्यांनी गोंयच्या जनतेक आनी ह्या देशाच्या जनतेक सांगचें. देशाचे आदले प्रधानमंत्री आणि भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांची आयज पुण्यतीथ. वाजपेयी हांणी 1996, 98 आणि 99 वर्सां 3 फावट भारताचे प्रधानमंत्री म्हणून पदभार सांबाळ्ळो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी वाजपेयी हांच्या समाधी थळ सदैव अटल हांगा तांकां फुलां घालून आदरांजली ओंपली. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी लेगीत वाजपेयी हांकां आर्गां ओंपल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वाजपेयी हांच्या समाधी थळार वचून तांकां श्रद्धांजली ओंपली. सोशल मिडिया वरवीं लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी अटल बिहारी वाजपेयी हांकां आर्गां ओंपल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अटल बिहारी वाजपेयी हांकां तांच्या पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओंपल्यात. लोकशाय, सुशासन, आस्पावीत उदरगत आनी राष्ट्रीय हिता प्रती तांची बांदिलकी पिळग्यान पिळग्याक उर्बा दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या एक्स हँडलाचेर म्हळां. विकसीत भारताच्या प्रवासात जेन्ना जेन-झी आणि जेन अल्फान फुडाकार घेवचो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मागलां. स्वातंत्र्य दिसा निमतान इतिहासीक पत्रादेवी स्मारका कडेन आयोजीत कार्यावळीत ते काल उलयताले. आमचो भारत देश स्वातंत्र्याच्या झुजा कडल्यान आतां उदरगतीच्या झुजा कडेन पावला अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना म्हळें. ह्या कार्यावळीत गोंय, दमण आनी दीव स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास नायक देसाय, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार, मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार, उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकित यादव आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. अभिमान असपाक जाय स्वातंत्र्याचो, बट त्याच बरोबर या स्वातंत्र्याची विकास गाथा फुडें व्हरता आसतना विकसीत भारताचे स्वप्न साकार करपाचोय होय आमी थारोवपाक जाय. आनी म्हणून आमी आशिल्ले हांगासर घडये कदाचित विकसीत भारत करपा खातीर रात आनी दीस काम करतले. फुडलीं 20 वर्सां म्हणजे विकसीत भारत 2047 या देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तितून आमचे सगळ्यांचे योगदान आसतलें. बट ताजे फुडलीं 25 वर्सां ही कोणा खातीर आसा? हांगासर आशिल्ल्या झेन-झीज आनी जेन अल्फा खातीर आसा. म्हणून हांव त्या सगळ्यांकडे मागता की हय ह्या भारताचे खऱ्या अर्थात विकासाची गाथा गावपी तुमी आसतले. आनी विकसीत भारत जेन्ना पूर्ण जातलो त्याचा खरो फायदो जर कोणाक मेळटलो आसत
जाल्यार तो म्हज्या धाकल्या भुरग्यांक जे जेन झी आनी जेन आल्फा म्हणटा तांकां त्या खातीर ह्या भारताचे जबाबदार नागरीक म्हणून वागात आणि हो देश प्रेम तुमच्या मनात तिकोत तगोवन दवरपाचें काम करात आणि विकसीत भारता खातीर हांव इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी रिसर्च ह्या क्षेत्रात खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतलो हाच्या खातीर शपथबद्ध जावपाची गरज आसा. स्वतंत्र सैनिकांनी आपल्या प्राणाची आहुती ह्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर दिले पण आज आमकां प्राणाची आहुती दिवपाची गरज ना तर आमकां ही यशोगाथा गाता आसतना विकसीत भारताचे वांटेकारी जावपाची आमकां गरज आसा. स्वयंपूर्ण गोय उपक्रमाखाला गोय सरकारान व्होकल फॉर लोकल मोहीम अधिक तीव्र केल्या. थळाव्या कृषी उत्पादनांक उर्बा दिवपाक आणि कृषी उद्योजकांक तेंको दिवपाक कृषी खात्यान 90 दिसांची कार्यावळ राबयल्या. थळावे शेतकार आणि उद्योजकांक बाजारपेठ मेळोवन दिवप हो ह्या फाटलो हेत आसा. 14 ऑगस्टाक सुरू जाल्ली ही कार्यावळ 90 दीस चलतली. गोंयकारांनी थळावे पीक घेवचे तशेंच थळाव्या म्हालाची विक्री आणि खरेदी करची आणि स्वयंपूर्ण गोय उपक्रमाक तेंको दिवचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी मागला. या 90 दिसाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम हे जे डिसायड केल्या त्या फुडल्या 90 दिसांक आम्ही इन लॉंग रन कॅश्यू बोर्ड फॉर्म करपाचे आसा, आम्ही कॉयर बोर्ड फॉर्म करपाचे आसा, आम्ही बांबू बोर्ड फॉर्म करपाचे आसा. हे तयार केल्ल्या कारणान बांबू खूप मोठ्या प्रमाणात कोस्टल सायडीत आणि बाकीचे कडेन प्रमोट करपाक शकतले. कॅश्यू नॉट ओनली द प्रोसेसिंग जाल्यार इंटरक्रॉप म्हणून बाकी कॅश्यूत आम्ही कितें तयार करपाक शकता हे प्रमोट करपाची सरकाराची तयार आसा. आणि जो कॉयर आम्ही सगळो दाळून पिड्ड्यार करता त्या कॉयराचो खूप बरो म्हणजे कोकोपीट पासून तर त्याच्या बाकीचे कॉयर पर्यंत हाचे खूप बरे प्रॉडक्ट आम्ही कशे करपाक शकता. हांव सातत्यान गोंयकारांक उलो मारता की आम्ही ग्रो लोकल, मेक लोकल, बाय लोकल आणि सेल लोकल आम्ही लायले जर आसत आम्ही लोकलूच लावपाक जाय. आम्ही विकत घेता तेय बी लोकल घेवपाक जाय, खाता तेय बी लोकल खावपाक जाय. जाल्यारूच आमचो लोकलाचो मार्केट वाडपाक शकता. सुरवात आपल्यापासून करपाक सुरवात करा जाल्यार तेजी खूप मोठ्या प्रमाणात जातले. जाल्यारूच आमी गोवन प्रोड्यूस हे पुराय देशभर ताका प्रमोट करपाक शकतले आणि हे प्रमोट करपा खातीर आमी गोंयकारांनी तेच्या पासून सुरवात करपाची गरज आसा. राज्य पावड्यावेल्या भजन सर्तींनी गोयची सांस्कृतिक परंपरा सांबाळ्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पंडित मनोहर बुवा शिरगांवकर हांच्या यादीक आयोजीत केल्ल्या राज्य पावड्यावेल्यान भजन सर्तीच्या इनामां भेटवण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री उलयताले. हे सर्तीत गोंयभरांतले बाल कलाकार तशेंच बायलां आनी दादल्यांनी वांटो घेतलो. फाटलीं 46 वर्सां अखंडपणान ही सर्त चालू आसा. युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान लेगीत ही सर्त लोकां मेरेन पावता. हे सर्तीत वांटेकार जावपी कलाकार देवळांनी आनी वेगवेगळ्या धर्मीक कार्यावळींत भजनां सादर करतात आनी ताका लागून गोंयची पारंपारीक भजन संस्कृती राखून उरता आनी फुडले पिळगे मेरेन पावपाक मजत जाता. ही सर्त अखंडपणान चालू दवरले खातीर मुखेलमंत्र्यांनी कला अकादमीचे आनी सगळ्या कलाकारांचे अभिनंदन केला. भजनाक लागून मनाक शांती आणि आनंद मेळटा. भजन कला गोंयचो सांस्कृतीक आणि आध्यात्मिक आनंद वाडोवपाचें काम करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी मिरामार आनी दिवचलीच्या 2 गरजू दिव्यांगांक त्रिचाकी स्कूटरी भेटयल्यात. स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजीत एके कार्यावळीत मंत्री नायक हांणी ह्यो 2 तिचाकी भेटयल्यो. गरजू आनी पात्र व्यक्तींक मजत मेळची ह्या खातीर आपणे हो उपक्रम हातात घेतिल्ल्याचे मंत्री श्रीपाद नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. पिळगांव ग्रामसभेन रातच्या वेळार मायनिंग वावराक विरोध केला. वेदांताच्या प्रस्तावित फ्लायओव्हराक लेगीत ग्रामसभेत विरोध जाला. हो फ्लायओव्हर गावाची अदीक हानी करतलो अशें ग्रामसभेत म्हळां. रातच्या वेळावयलो मायनिंग वावर आनी येरादारीक लागून गावात प्रदूषण, आवाज आनी सुरक्षेचे समस्या निर्माण जातात अशें ग्रामसभेत म्हळां. सरकार आनी मायनिंग कंपनीन रातच्या वेळार मायनिंग वावर बंद करचो आनी प्रस्तावित उड्डाण पूल रद्द करचो अशी मागणी ग्रामसभेत केल्या अशें सरपंच उमाकांत प्रभुगांवकार हांणी सांगलां. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.